मैनापी घसघशाचे दोग जाणांक बुडून मरण आयिल्ल्यान सरकारान घसघशाचेर घाल्ले बंदीक लागून पर्यटक वेवसायिकांचेर हवळ। हे कुळेचे टॅक्सीकार, दुकानदार आणि हेर बारीक वेवसायिक तांचे धंद्याक ही बंदी बांधता। सरकारान ही बंदी बेगोबेग फाटी घेवची म्हणून त्यांची मागणी। माझें नाव कृष्णा देसाय, हांवें पुण्या गांवांतलो आनी तशेंच म्हाजी वांगडी गायड सगळे हे आनी हांव हांगा गायड म्हणून काम करता। ह्या वॉटरफॉलाक आमी हांगसर इतले वर्सां आमी गायड म्हणून काम करता आनी प्लस सिजनान ड्रायव्हिंग करता आमी। तितून थोडे ड्रायव्हिंग आसा, सगळे गायडो आसा म्हाज्या वांगडी सगळे। आनी हो दिसता की वॉटरफॉल बंद केल्लो आसा, आतां 2 म्हयने जाले हो वॉटरफॉल बंद केल्लो आसा। हो कित्याक लागून बंद केल्लो खबर ना। आनी तशेंच आमकां हांगा रोजगार बी हांगा कांय ना आमकां हांगासर। वॉटरफॉल बंद केल्ल्या आमकां रोजगार ना, आमचे गायड सगळे आनी हे दुकान सगळे कांय ना, दुकानान गिरायक कांय ना। जे पावसान मातशी गिरायक जाताले की कोणा रेनकोट, सत्री कोणाक दुकानांतल्यान कोणा हॉटेलांत गिरायक जाताली, तशें आतां गिरायकूय बी ना। आनी हे गेस्टां येता, सेल्फा येता आनी चलोन वयता गेस्टां। ही दुसरे देंवता पळयता वयता, तांकां कोण कांय विचारीना आनी आमकां कोण धाडिना वॉटरफॉलाक। हेजे बदला आमी म्हणटा कितें सरकारा कडेन मागता की कितें तो वॉटरफॉल बंद केल्लो पळय हो बेगीन जाता तितलो बेगीन हो चालू करचो, अशी हांव सरकाराक मागणी मागता। हें जाल्ले कडेन कांयच आमगे धंदो आनी कांय ना, कित्याक आमी पोट भरपाक कांयच ना आनी तेजेर आमी कितें जाल्यार करताले। आनी ते 2 म्हयने सुमार जाल्यार बंद आसा। पयलीं कंटिन्यू आमी वयताले 10-12 वर्सां सुमार आमी कंटिन्यू चालू आसले वॉटरफॉल। गेल्या वर्सा सारको टायमार चालू जालो, चालू आसलो। केन्ना चालू जाता? एक म्हयन्यान सुमार, एक म्हयन्यान चालू जालो जुनाक। आमकां चालू जावचो म्हणून आमकां मागणी आसा आनी कांय ना। हे सगळे गांवचे जवळ जवळ 85 आसात हांगासर गार्ड लोक आमचे। गाड लोक ते सगळे आमकां हें कांय कितें करूना, सगळे बेकार आसात। पंचायती आमकां कितें म्हणटा, आमकां कांय ना म्हणटा ते। हांव आसा कुळे हांगा आनी तुमी आयकलां आसतलें दुधसागर वॉटरफॉलाक वचपा खातीर टुरिस्टां खातीर बंदी घातलेली आसा। आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हे जे लोक म्हाज्या फाटल्यान उबे आसात तितूंत भितर कोण गायड आसा, दुकानदार आसा, तसो टॅक्सीवाला आसा जे तांकां घेवन वयता दुधसागर देवूळ आसा थंय पर्यंत। पूण आयज तेंचेर अचानक हो दुधसागर बंद जाल्ले कारणान खंय तरी काळ येयल्लो आसा आनी तेंचे जे पोट आसात ते तांकां लागून तांकां खंय तरी आयज भंय दिसपाक लागला। तेंचे म्हणणें आसा की हे दुधसागर वॉटरफॉल सपोज बंद पडटा जाल्यार तेंचो वेवसाय आसा तो खंय तरी बंद पडटलो आनी तेंची भुरगीं बाळ आसा ते खंय तरी वयर पडटले अशें तेंचें म्हणणें आसा। सो ते सरकारा कडेन एक मागणी करतात की हो जो वॉटरफॉल आसा ते खंय तरी एक घटना घडले ते खातीर बंद करचो न्हू, अशें हो वॉटरफॉल तेंचे जे पोट आसा ते पोट चलयता आनी जाता तितले बेगीन वॉटरफॉल आसा दुधसागर तो खंय तरी सुरू करचो। आनी ट्युरिस्ट कितलेशेच येवन गेल्या आनी त्या कारणान तांकां जे फायदो जावपाक लागलो तो खंय तरी लुकसाण जाल्लें आसा आनी ते सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हो दुधसागर ट्युरिस्टां खातीर उक्तो करचो। गोमंतक टी खातीर गौरी सत्तरकर।